गिरीशान गिरीश चोडणकार तुमी आनी ताका कितें म्हणून सिरियस घेता. हांव ताका सिरियस एकूच गोश्टी खातीर घेता. हांव सांगता तांकां गिरीश आयलो म्हटल्यार आमी सुशेगाद इलेक्शन जिखले म्हणून कांय टेन्शन ना. तो ज्या ज्या जाग्यार वता पयशांचें तेणें जर उलोवप न्ही. ह्या पक्षान आमी सगळ्यांनी भुरग्यांनी ल्हान आसतनाच्यान काम केलां. आमी ओपोजिशन आसतनाय त्या पक्षान आशिल्ले आनी आयज पर्यंत त्या पक्षान आसा. तेजे पक्षान तो आसा म्हणून कोण रावना पक्षान. त्या सगळें सोडून वता. तो ज्या ज्या जाग्यार वता खंयचे स्टेटींनी वता थंय थंय इलेक्शन हरता. हांगा मोहल्लो म्हणून ते कितें मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून कितें रिजायन केलें थंयच्यान गेलो नंतर परत निर्लज्ज कसो हांगा आयलो परत हरपाक आयला. सो म्हाका खबर आहा ते परत आमी इलेक्शन जिखतले आनी तो परतो वतलो खंय तरी ताका परत खंय तरी दितले आनी खंय तरी हरयतलो. तर ताका व्हडलें सिरियस घेवपाची गरज ना. तो तेजी क्रेडिबिलिटी कितें आसता ती पयर पक्षाच्याच तेजे कोण तरी काडल्या न्ही पयशे घेवन टिकेटी दिता म्हणून. हांव न्हू अशें आयकल्लें हांवें. सो तितून म्हणून सगळ्यांक खबर आशिल्लें तितून सो आपल्याचेर लोकांनी तेज्याच लोकांनी मारला बाण न्ही. तो दुसरे कडेन खंय तरी पावपा जाय म्हणून खंयचे काडटा. सो बीजेपी भारतीय जनता पक्ष आनी तेजे कार्यकर्ते खबर आसा तांकां खबर आसा की प्रत्येकाने आपल्या कश्टांनी येदें व्हडलें बीजेपीचे वास्तू आसा ती उबारल्या. सो तेणें तें उलोवपाचो ताका अधिकार ना. कित्याक तेजे सद्या तेजे स्वताचो प्रोफायल आसा पळय तो कितें आसा तो सगळें जग लोकांक खबर आसा आनी सगळे तेज्याच लिडरांनी तो सर्टिफाय केला.